सगळ्यांक येवकार आमी सध्या आसा असेंब्लीन सेक्रेटरीएट आनी असेंब्ली आसा थंय आसा आनी मंत्रालय आसा थंय मदीं हो जो म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हो जो इलेक्ट्रीक व्हेहिकलाचो जे चार्जिंग स्टेशन आसा तें आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता। जेन्ना आमी ते हांगासर पळयलें तेन्ना ताका पळयल्यारूच कळटा की फाटले कितलेशे म्हयने हे जे चार्जिंग स्टेशन आसा ताजो वापर जाल्लो ना हें आमकां हांगा पळयतकीरूच कळटा। हांगासर पळयल्यार हें कळटलें की हांगासर लोखणाचे जे बार्स आसा ते आडवे उडयल्या, सो हांगासर ज्यो गाडयो भितर जर चार्जिंगेक लावपाक जाय तेजो एक्सेस सुद्दां हांगासर ना आनी तेजी हालत तेजेर झाडां बिडां येयल्ली आसा ती आमकां हांगा दिश्टी पडटा। सरकार खूब वेळा लोकांक सांगता आनी हे आमी आयकलाय बी की सरकारा वटेनच्यान आमकां आयकूंक मेळटा की ज्यो ईव्ही आसा त्यो तुमी घेयात। सरकार स्वता ईव्ही प्रमोट करता आनी जेन्ना हांगासर आमी पळयता तेन्ना म्हाका दिसता हो जे ईव्ही स्टेशनाची हालत पळयल्यार म्हाका दिसना ह्या ईव्ही स्टेशनाचे हांगासर कितें तरी वापर जाता असो, पूण तेच म्हाका दिसता हे जो मेजर मुद्दो आसा हो हांगासर हेजी सुद्दां ही अशी हालत आसा जावं सरकार जेन्ना प्रमोट करता की ईव्ही घ्या म्हाका दिसता जे गोंय राज्याचे जे पावर मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर म्हाका दिसता तांचे कडेन आमी आनी तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवया की ह्या ईव्ही स्टेशनाची अशी हालत कितें आनी तुमी दर खेपे तुमी ईव्ही प्रमोट करता ताजें कितें जर ह्या ईव्ही स्टेशनाची अशी हालत आसा जाल्यार। एवरी टायम आमी गव्हर्मेंट हें करता की ईव्ही घेवच्यो आनी एनवायरमेंटाक बरें म्हणून, पूण हांगासर एक तुमचो तो फुडल्यान तुमकां दिसता आसतलो तो ईव्ही चार्जर तो कितले तेंप जालो बंद पडला, ते मदीं लोखणाचें हें हाडून उडयल्लें आसा ताजें कितें? नंबर एक म्हणजे बरो प्रश्न तुवें काडला। ईव्ही व्हेकल्स सबंद भारतभर जावचे म्हणून युनियन मिनिस्ट्री ट्राय करता आनी ज्या तरेन मॅन्युफॅक्चरींग ह्यो गाडयो जावपाक जाय त्यो वेटलिस्ट आशिल्ल्या कारणान त्यो गाडयो भरपूर गोंयांत येना। आतांच अवेरनेस जाल्लो आसा आनी ईव्ही स्टेशनां केन्ना येतलीं जेन्ना ईव्ही गाडयो आयले नंतर। एक ईव्ही स्टेशनां 20 लाख रुपया खर्च आसता। सर्वसामान्य मनीस जोडूय आसूं बेकार आसूं किंवा पंपवालो आसूं हे एकदम 20 लाख घालपाक फाटीं फुडें जाता, कारण जे डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स आमकां चार्जिंगा खातीर जाय त्यो डेन्सिटी ऑफ व्हेकल गोंयांत ना। गोंयाचें पॉप्युलेशन सध्या ल्हान आसा। स्टेशनाचेर जर तुमी हांव एक्शन घेता, हांवें पळयलें तें आनी तुवें म्हाज्या नजरेक हाडून दिले बद्दल थँक्यू। तर पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरा कडेन उलोवन हें कळ्ळें की ते कितके सिरियस आसा ईव्ही बाबतींत आनी तांणी आमचो हो जो मुद्दो आसा तो तेंच्यांनी सांगलें की बरें जालें तुमी आमकां हे आपल्या नजरेत हाडले, ते म्हणटा हाजेर ते बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेतले आनी हो जो हांगासर पावर स्टेशन बंद पडला तो परत चालू करतले अशें तांणी आमकां आश्वासन दिलां। प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.